सगळींक बरो दीस मागता कार्मेल किरण मिडिया विक्षण करचे तुमकां सगळींक म्हजो माया मोगोचो नमस्कार. मुगोचेरो आज आमी पळयता ह्या क्वेश्चन म्हज्या बगलेक सेंट अलोशियस डीम्ड टू बी युनिवर्सिटीचें स्विमींग पूल आसा आनी हांगासर ह्या स्विमींग पुला कित्याक हांव आयलां तुमकां एक चिंताप येवंक पुरो. म्हाका स्विमींग येना कडेच सावन ह्या उदकान बुडल्यार हांव वचचोना म्हूण म्हाका कळीत आसा, पूण आज ह्या उदकांत एक दाखलो जावचो आसा. आमी म्हणटा उदक वारें आनी उस्वास सांगाता येवन जर थंय आवाज उठलो जाल्यार तो संगीताचो भरम म्हणटात. आनी आज उदकांतय आवाज आसा, वाऱ्यांतय आवाज बरसता आनी त्या वाऱ्या मुखांतर वोंट जेन्ना पिर्लुकेच्या त्या बुराका भोंवती आपलो विशेष उस्वास फुंकतात तेन्ना थंयसर पिर्लुकेचो आवाज उरता. आमच्या मंगळुरांत जायते जण पिर्लुकेच्या त्या सोबीत आवाजाद्वारे फामाद जाल्ले आसात, पूण एक नांव भोवमोगाचें तें जावन आसा रुबन माचादो देरेबेलतावन. आज रुबन दाखलो करूंक भायर उपेतना तें पाटी उपेतना आपल्या वोंटाक पिर्लूक लावन थंयसर घायान वळोवन एक वर्ल्ड रेकॉर्ड करूंक भायर सरला आनी तो रेकॉर्ड आमी पळोवंक या. आनी हांगासर रुबनाचो रेकॉर्डाची थोडीं क्षणां तुमचे मुखार हांव दवरतां. The longest back float swimming while playing flute for more than 700 meters. आज रुबनान स्विमिंगांत दखलो केला. स्विमिंगा सांगात आमी म्हणटा वाऱ्या आनी उदकांत तशें मिलनांत गायंत नेवळयला. विशेश भक्ती गितांचो व्हडो थंयसर आसलो आनी पयले फावटी हो दाखलो कोणें तरी करूंक जाल्यार संवसारान रुबनान केला. आनी हाका जर फळां गॉड आसा जाल्यार तसो रूख गॉड म्हणटात, ह्या रुखाचें बरेंपण म्हणटात. रुबनाचो डाडा आमचे सांगात आसा, हांव तांकां मोगान स्वागत करता. मानेस रिचर्ड मचादो पळय तुमकां कशें भोगतास? बहुत संतोष भोगता और संतोष भोगता. आय एम व्हेरी हॅपी, एक्स्ट्रीमली हॅपी. म्हळ्यार म्हज्या पुतान वर्ल्ड रेकॉर्ड केलें येदोळ कोणें करूं ना. पयले फावटी ताणें करचें म्हणटा आसतना न्ही जावन खंयच्याय पेरंट्सांक खुशी जायची. लायक मीटलो संतोष म्हाका भोगता. ಕನ್ನಡಂದ ಪೌದ ಸವಿ ನೆನಪು ಸಾವಿರ ನೆನಪು ಮೊದಲು ಕಲಿತಾ ಶಾಲೆ ಮೊದಲು ಕಲಿಸಿದ ಟೀಚರ್ अशें म्हणटाना पयलो दाखलो वो स्विमींग विथ फ्लूट वाजोवचो जावं पुरो आमी पिर्लूक वाजोवचो म्हणटात. हाका तुमी कसो पाठिंबो दिल्लो ताका? रुबेन एक बरो म्युजिशियन, ही इज अ गूड फ्लॉटिस्ट अँड ही इज अ गूड स्विमर. बरें उपेता तो. आनी एक दीस अशें म्हज्या मतीन आलोचना आयली एक, ताणें उपेतना तो फ्लूट कित्याक खेळना जो म्हणून. खेळल्यार कशें जायतें म्हणल्यार चिंतप म्हणजे मतींत आयलें. आनी हांवें गुगलान चॅक केलें, पळयतना हो दाखलो कोणें केल्लो ना, येदोळ पर्यंत तो दाखलो केल्लो ना. एक दीस आमी ब्रेकफास्ट करतना हांवें रुबेनाक सांगलें अशें एक आलोचना आसा रे मतींत, पळय म्हणून. हे फावटी हांसो लागलो. मागीर सांगलें टेक इट सिरियसली अँड ट्राय फॉर इट म्हणलें हांवें. मागीर हांवें ताका पयल्यान सांगलें तूं बेड्डार उदारे न्हिदे, उदारे न्हिदून फ्लूट खेळूंक जाता की पळय, जाता तर जाल्यार तेन्स मागीर उदकान देवाय म्हळ्यार. मागीर ताणें बेड्डार न्हिदोन काडून फ्लूट खेळूंक जाता म्हणलो तो. ही ट्रायड एंड इट वॉज पॉसिबल. मागीर तेन्ना ताणें स्विमींग पुलान ते केलें, जाता रेडी करूंक जाता म्हणलो लागलो. हे वॉज सक्सेसफूल. मागीर हांवें ताका सांगलें ते व्हिडियो रेकॉर्ड करून हांगा वायस चान्सलर फादर प्रायम मिनिस्टर दी आमी हाका रेकॉर्ड एप्लाय करया अशें म्हणलें. कित्याक तांकां अनुभव आसा हांगाचे पयले रेमोनाचे आनी प्रोग्राम करून. मागीर ताणें फादर मेळ्ळे वेळार फादर वॉज व्हेरी हॅपी अँड ही सेड दॅट इज व्हेरी युनीक कॅटेगरी. अशें दळ कोणेंय केल्लें ना, देखून हांव तांचे कडेन उलयता म्हणून गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सा कडेन उलयलो फादराक. उलोवन तांणी बारी संतोश पावले असले दाखलो येदोळ जाल्लो ना म्हणून. मागीर तांणी कारें केलें ते रुबेनाचे व्हिडियो आनी फादर तांकां धाडले पळोवन तांचे एप्लिकेशनाची फॉर्मां आनी परत धाडली. मागीर रुबेनांनी हांगा ऑफिसांत फील करून देन द प्रोसिजर टूक प्लेस अँड फायनली ही अचीव्ड इट. मस्त अभिमान भोगता मानेस रिचर्ड मचादो. उदक मनशाक गरजेचें, वारेंय मनशाक गरजेचें, उस्वासय मनशाक गरजेचें. ह्या तिनी बोळार ताणें आज हें दाखलो केल्लो आसा. तुमकां चेपेव कोलता कित्याक तें किटाळ तुमी पेटयल्लो, तो स्पार्क तुमी पेटयल्लो आनी तें स्पार्क ताणें उजवाडान बदल्लें म्हणटा आसतना तुमकां अभिनंदन सर. मस्त देव बरें करूं. तुमी आयिल्ल्याक हांगासर सगळें इव्हेंट तुमी शुटींग केल्ल्याक आनी तुमच्या ह्या बायट्स काडल्या खातीर तुमकां मस्त देव बरें करूं म्हणटा. सांगात आसा कार्मेल किरण कार्यक्रमाकी देव बरें करूं म्हणटा आनी सर जैत मागता देव बरें करूं. कोंकणींतलें उतर आसा, बागिती आवय एका पुताक जल्म दिल्ली. आज रुबनान दाखलो केला जाल्यार ह्या दाखल्याच्या मॅटार तशें नांव ताणें खसयलां जाल्यार ताका कारण जाता जसो बापूय इक्वली कारण म्हणटात की आवय जाता. मनीसतेन जेन मचादो देरेबेलतावन आमचे संगी आसा. तुमकां मोगाचो स्वागत. आमी तुमकां स्वागत म्हणटा.
हय कशें बगलें दोळ्यांकांची न्ही दुकां वळटालीं पोत उपेतना उदक मस्त आसल्यार तीं दुकां मोलाद एक म्हणटात आनी आखरेक ताणें तें रावयतना पिर्लोक वाजोवचें रावयतना बगुल्लो तो एक अनुभव गुजबम्स येवनात गे हांव एक्चुली मस्त हें आतुराय नासली म्हळ्यार 300 ताणें 150 म्हणल्यार 300 केलें 300 जावन येतना एकदम काळीज एकदम धडधडतलें चरको कसो आनीक मुखार वयता आसा आनीक मुखार वयता आसा म्हणटना मागीर देवाक हांव अर्घ दिते आसली मागते आसली देवा कडेन एक पटी सक्सेस जावन दी म्हणून मस्त खुशी जाली म्हाका दोळ्यांनी दुकां आयलीं सत्त जाल्यार तुमी मागतेत आसल्यात तुमच्या पतेच्या हातांत कोंताच्यो मोणयो आपापिंत ते नमन मोरयो मनशा बरी म्हाका भोगतालें कित्याक हातांत ताणें घट्ट कोंताक धरलें जेन्ना आमी मोरयेची ससाय मागता थंयसर बरेंपण लाभता खंय वय मागणें कितलें बळवून जायचें आमच्या एका साधना फाटल्यान आनी ताजो पापय ताजो डॅडी कोंत काली हें कोंताय ओळटा कोंताचे मणयो आसात सदांनी दोन कोंतां ओळटा तो कोंतां ओळटाना समेती सगळ्यां पासत कोणा पासत डेडिकेट करना तें कोंत तो फिनीश करून जेन पळय कितलो कशें जालां म्हजें कोंत म्हणून हांवें बरें जालां बारी सोबीत तुजें वळुल्लें बारी सोबीत जालां म्हणून हांवें वचून आलतारी दवरचें आज तेंत कोंत ह्या तेंत बेसांव तुमकां आज तुमच्या पुताक दाखल्याच्या पानार नांव कसो सकलां गोल्डन बूक ऑफ रेकॉर्ड्स एक विशेष दाखलो जायते दाखले वय एकले आनी एका वेळार करचो जावन आसा पूण हे दोन संगती सांगाता घाल जशें म्हणटा दोनी हातान जेवचें दोनी हातान बरोवचें हांगासर तोंड हात आमचे पंचेंद्रिया वापरन ताणें ही एक दाखलो केल्लो आसा तुमी कितलो पाठिंबो दिल्लो कित्याक म्हाज्या डॅडान पाठिंबो दिला पतीन दिला बट तुमचो पाठिंबो कितलो आसलो ताका ताणें डॅडीन अशें ब्रेकफास्टांत हें करतना ताका सांगलें अशी आयडिया तें तूं न्हिदोवन उदारें न्हिदोवन तूं पळय फ्लूट करून जाता गी पळय म्हणून मागीर तेंचो स्विमींग पूलान देंवय म्हणून लागलो तें ताणें वचून 2-3 दीस हें करतना जाता डॅडी म्हणून हें करतना आमकां बारीक खुशी जालें आमी ताजे सांगाता वयतले हांव ताजें रेकॉर्ड करतलें हांव ताजी पतीन रेकॉर्ड करतली अशें आमी सदांच म्हणल्यार बरी ताका प्रॅक्टिकली ताजे सांगाता वचून आमी घरांत ती आमी आमच्या मागण्यांत तें इंटेन्शन आमी मोरये मुखांतर आमी दवरता जिनबाई मस्त कन्ग्रॅच्युलेशन आनी कितें दाखले जावं दी आज ताणें पयलो महिला फातर दवरला वी हॅव टू क्रिएट द बेंच मार्क म्हणटात आनी दुसऱ्यांनी त्या पडचें आज रुबनान तो बेंच मार्क क्रिएट केला म्हणटा आसतना इक्वल काले म्हणटात कन्ग्रॅच्युलेशन्स तुमकां येतात अभिनंदन थँक्यू सो मच तुमकांय थँक्यू सो मच सुखा दुकान पिड्येंत भलायकेन तुजे संगी रावतली म्हण रुबानाक बसयल्ली बस आज तुज्या दोळ्यांकांचिंतली ती दुकां उलयतालें जेन्ना तो स्विमींगान उदकाच्या किसर दुकां दिवतालें अनुषा स्वागत तुका थँक्यू कशें बगलें तुजो नवरो उपयोगून वाऱ्या आनी उस्वासा मदें वाऱ्या आनी उदका मदें एक तो खेळ पिरलो केसो आनी गायनान तो बदलतना विशेश जावन भक्ती गितांच तें आसलें अनुभव कितें घरांत तुवें कसो ताका पाठिंबो दिले फाटल्या दिसांनी जायती तयारी चल्ली आसा तो सदांय प्रॅक्टीस करता लायक प्रॅक्टीस म्हळ्यार डेली स्विमींगाक येता ताचो दीस सुरू जावन सोत विथ स्विमींग सो स्विमींग जाल्या उपरांत मागीर ताचे दुसरे डेली रुटीन स्टार्ट जावचे सो हाच्या खातीर तो सेपरेटली 9 o'clock बॅचाक येतलो विथ फ्लूट प्रॅक्टीस करूंक कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्या बॅचाक टायमार आयल्यार हांगा दुसरी मनशां आसता तांकां डिस्टर्ब जावंक नजो म्हूण तो सेपरेट येतलो म्हाका रजा आसतना हांव ताचे वांगडा येतली तो स्विम करतना हांव व्हिडिओ काडटली सो दॅट तातूंत ताका पळोवन कांय करेक्शन्स करूंक काडल्यार करी येता म्हणून मागीर व्हिडिओ पळोवन कांय तर एक्स्ट्रा एफर्ट घालीचे जाल्यार ऑर कांय करेक्शन्स करी जाल्यार तो व्हिडिओ पळोवन करतलो रुबन एक काले म्हणटात विशेष काले दिसो व्यक्ती पळय ताणें कितें प्रॅक्टीस केलां ताच्या की वर्त्या रितीन दुसरे आसतना हांगासर दिल्लेले आसा कित्याक तुका थोडे फावटी एक आज आश्चर्य जावंक पुरो कित्याक तो एका फाटल्यान एक खंतार तो प्ले करनासलो ती भोवशा ताणें प्रॅक्टीस करून म्हणून म्हाका बघता कितें सांगताय ताका खंयची कांतारां बाय हार्ट येतात बट आज एक्चुली ताणें 2 रावंड करचे म्हण चिंतले सो 2 रावंडाक कितली कांतारां जाय तितले प्रॅक्टीस करतलो तो आज 6 रावंडां काडल्यात ताका मोती कायले कांतार ताणें प्ले केला आसतलें सो आमी कोणेय चिंतू ना तो इतले रावंड काडटा म्हूण आमकां मस्तू आमकांच शॉक जालें एक्चुली सो व्हेरी हॅप्पी एक्चुली आज ताका आकाशच एक बंदड आसली ताच्या की कांय नासलें ताणें केल्लें तें साधन आसा कित्याक म्हळ्यार 10 मिनटां करून दी 15 मिनटां करून दी बट तो ताच्या की मिकोवन गेला जाल्यार हांगासर ताचें परिश्रम डेडिकेशन आनी थंयसर एक तुमचे मागणी जावन आसा वय कितें सांगूंक जाय
आमी फाटल्या दिसा मस्तू पावसांनी आल्लो सो आमी घरा सदांय मागणें करचें आहलें आनी कोण म्हणल्यार तांकां सांगचें आहलें पावस त्या दिसा पावस येनातले बरी मागा म्हूण सांगून सो देवान आमचें मागणें आयकलें आज पावस नातलो बरें वेदर आहलें सो ताका इजी जालें हें करूंक. एलोशियस संस्था सदांच पाठिंबा दिता जायते सांगती तुजे नवरो हांगासर लेक्चरर आसलो आनी आज ताणें सदान केलां कशें भोगलें? मस्त खुशी जाली. ताणें तर चिंतून आसचें ना तो स्विमींगान तितलें व्हडलें करतलो म्हूण खुशी जाता. थँक्यू अनुषा. आनीक तुजे नवऱ्यातून जायते दाखयली वेंदी ताका तुजें प्रेरण सदांच आसूं दी तुका बरें मागता. भांगार आपणूक आमी ज्वेलराक वचूं नजो खंय पूण भांगार मनशा जिवीत जावन आसा. आज रुबनाक बाब पडटा कित्याक तो गोल्डन बुकार तसो दाखलो ताणें केल्लो आसा. उपयोवन सांगात स्पिरलूक वाजोवन ह्या उदकांत आपल्या उस्वासाच्या बळार एक विभिन्न दाखलो विशेष दाखलो आनी पयले फावटी दाखलो ताणें केल्लो आसा. रुबन नमस्कार. नमस्कार. कार्मेल किरण मिडियाक तुका मोगोचो स्वागत म्हणटा. वय विशेष जावन रुबन वळखीचो सगळ्यांक पिरलुकेच्या त्या एका बळार पूण रुबन उपयोवन पिरलूक वाजयता म्हूण संवसाराक कळीत जालें आयच्या दिसा. हे गुप्ती दवरलें की या तुवें उक्त्यान असलो एक अनुभव लोकां मुखार पासरूंक चिंतल्लें? तशें कांय प्लॅन नासलें तें म्हजें फिटनेसाचें सो हांव म्हज्या फिटनेसाक हांव स्विमींग प्रॅक्टीस करते आसलो आनी आज तें सरप्रायज सगळ्यांक सो सगळ्यांक आज कळ्ळें हांव उपयोनी पिरलूक खेळटा म्हणून. उपयोनी पिरलूक खेळटा म्हूण संवसाराक आज आमच्या रुबनान कळीत केलां. खुशी भोगली संतोष भोगलो आनी रुबनाचें जिवीत मोगोचें आमकां कळीत आसा. जायते व्हड व्हड मंचार ताणें ताचे पिरलुकेच्या आवाजा मुखार सॅक्सोफोन वाजोवच्या मुखार संगीताच्या बळान ताणें नांव व्हेलां आनी सगळ्यांक तो वळखीचो जाला. आनी आज हांगा पळया आमी गोल्डन बूक ऑफ रेकॉर्ड्सान तसो नांव ताणें दाखल केलां. म्हणजे ऑफिशियल अनाउन्समेंट येवंक बाकी आसा जाल्यार कितलें म्हणल्यार तें कितले मिटर तो उपेला पिरलूक वाजोवन म्हण ते एक आमकां निकर दाखलो आज मेळोना पूण 700 to 800 मिटर ताणें थंयसर उपेला आनी दाखलो रचला. रुबन आज डिवोशनल सॉंगांत तें आमी भक्ती गितांत तुवेंच न्ही हाका कारण कितें? हाका कारण म्हळ्यार आमी देवाक अर्घ्य दिवचें पडटा सो हांव केल्लेय फिल्म सॉंग्स सगळे कडेन खेळटा सो हांवें चिंतलें आज हांगा आमची भक्ती गितां खेळया म्हणून. आनी भक्ती गितां खेळटाना काल जाता म्हळ्यार तुका एक डिफरंट मेडिटेशन येता. स्पिरिच्युअल म्युजीक इज फर्स्ट वीच इज द मेन सो आमकां स्पिरिच्युअलिटी फर्स्ट आसा जे सो तें आसल्यार आमकां आमचे कामां पुरो बरीं वतात सो दॅट्स द रिजन हांवें हिम्स खेळया म्हणून डिसायड केलें. घरांत रूख बरो आसल्यार ताचे फांटेय बरे जातात. फांटे बरे आसल्यार तांतलीं फळांय बरीं जातात. रूख म्हळ्यार तुमचो डाडा आनी फांटे म्हळ्यार मम्मा आनी उरलीं तुजो बोवार आसा. कशें ह्या कुटुंबांत हांव तुका एकल्यांचो तिसरो कसो ना सपोर्ट कसो आसलो? सगळ्यांचो सपोर्ट बरो आसलो. एक्चुली डॅडीन म्हाका इनिशियली आयडिया दिल्लें तूं फ्लूट स्विम करतना फ्लूट प्ले करून पळया म्हणून. सो फर्स्ट म्हाका विचित्र दिसलें आयकतना थंय हांसूंक आयलें. मागीर एक दीस ट्राय केलें हांवें कश्टांनी एक 50 मिटर्स जालें. मागीर स्लोली हांगा डे टू डे हांव प्रॅक्टीस करन येवन मागीर तें जाता म्हणून जालें. सो 150 मिटर्स म्हणजे टार्गेट आहलें. मागीर हांवें सांगलें स्विमर्सांक एक्चुली 150 मोस्ट उणें दिसता. 150 मिटर मसून उणें दिसता देखून हांवें 300 ट्राय केलें पूण आज हांवें आज केल्लें इतलें हांवें प्रॅक्टीस करूं ना. आज हांवें एक्चुली 300 म्हणून हांवें एक 2-3 दीस प्रॅक्टीस केल्लें. आज चड म्हाका कितलें स्टॅमिना उरता तितलें हांवें केलें लास्ट दिसा. मागीर म्हजी मिसेस आसा अनुषा ती मस्त सपोर्ट करता म्हाका. मम्मी आसा मागीर म्हजे भाव थंय मस्त सपोर्ट करता आनी ताजी मिसेस ती मस्त सपोर्ट करता. आमची फॅमिली म्हाका घट्ट आसा सपोर्ट. तूं येताना म्हाका फादर विलियम मार्सेल रॉड्रिगस असो एक उडा आसलो ताचे शर्मवंतलो ताणें म्हणलें आसा एक उतार आमी बेंच मार्क आसा करचे ते दुसऱ्यांनी मोडीचे म्हूण. आनी तुवें आज तशेंच केलां. कोणेंय करिनातलो दाखलो पयले फावटी केला. यू क्रिएटेड बेंच मार्क ऑर मायल स्टोन आनी कोणेंय आपोडल्या उपरांत तो आपोडचो जाल्यार वय थंय दाखलो मोडचो म्हणटात पूण तुवें केल्लो दाखलो एक विभिन्न दाखलो हाका कितें हाचे विशीं तुका कितें सांगूंक जाय? सो हें आमी रिसर्च केलें हाजे विशयांत. सो हें युनीक म्हणलें आमी सर्च आमकां कॅटेगरी आमी सर्च केलें आनी अले खंयचेंय ना म्हणून आमकां कळ्ळें. सो हें हांवें केल्लें कोणेंय ब्रेक करूंक जाय म्हणून न्ही कोणें जाल्यार ब्रेक करूं दी बिकॉज बेंच मार्क दवरला. वय बेंच मार्क दवरला. स्काय इज द लिमीट. कितलें जाय तितलें करियर. सो कोणेंय भला 800 मिटर केल्यार आय एम हॅपी फॉर इट. सो आतां हांवें इतलें जालां आतां म्हाका आनिल्लें चड प्रॅक्टीस करचें म्हणून बघता. सो आनिल्लें नॅक्स्ट करतना आनिल्लें चड करियर. सो कोणाकी लिमिटेशन्स नात. सगळ्यांकी तांचे इंडिविज्युअल फ्रिडम आसा. कोणेंय जाय जाल्यार कालय साधन करियर. कलेचें अंगण विस्तार जावन आसा आनी हांव आतां सांगूंक कशें येता फ्लुटान तुवें दाखलो केलोय मुखले 1, 2, 3 वर्सांनी सॅक्सोफोन काणयो तशें तूं पेशी घेतो?
सॅक्सोफोन इल्ले कस जायत म्हळ्यार सॅक्सोफोनान ती सुमार टायप्स आसा सोप्रानो आसा टेनर आसा मे बी सोप्रानो सॅक्सोफोनान इल्ले सुलभ जायत म्हळ्यार ताजें ती स्ट्रेट आसा ऑल्टो सॅक्सोफोनाचे अशे बेंड आसा आनी ताका उदार लागल्यार ते पाड जावचे चान्सीस आसात सो ते इल्ले रिस्की म्हळ्यार सॅक्सोफोनाचें मोल ते अरावंड 60-70-80,000 आसता एक पुटी उदार लागून मागीर काल येता म्हणून गुत्तू ना सो वी हॅव टू सी जेवणाच्या मेजर डाडान एक आयडिया घाली आज उलयता उलयतना हांवें तुज्या मतीन काले म्हणटा ते एक कीड सोडल्या आल्यांत कीड सोडल्या बरें उशा तो दाखलो केलोय जाल्यार फ्युचरांत एक थिंकर कितेंय जावन दी बरें मागता तुका पूण हय सकडांक ती तुका सगळ्यांनी सपोर्ट केला विशेष जावन सेंट अलोशियस डीम्ड टू बी युनिवर्सिटी वायस चान्सेलर फॉर द प्रवीण माटे 2 उतरां कॉलेज विशयन आनी पाद्रा भशेन पदराक एक्चुली मोस्ट सपोर्ट केला हांव पयलें हांगा एक 2 वर्सां सेंट एलोशियस कॉलेजींत लेक्चरर जावन आहलो हांव हांगा जर्नलिजम शिकून आहलो आनी म्हाका हांगा कॉलेजीच्या एक्टिविटीजान पुरा पाद्राबान मोस्ट सपोर्ट केला आनी हे आयडिया म्हाका तकलेक आयल्या मागीर हांवें वचून हे प्रिंसिपलाक दाखयलें ताणी म्हळें ही एक्टिविटी पॉसिबल आसा म्हणून सो तशें सुलभ जालें ही एक्टिविटी करूंक ताणी आल्ले वरवीं हें एप्लाय करचें प्रोसिजर आनी तांकां जजांक आपोवचें आनी इव्हेंट पुरा स्मूथ केलें सो तांचो व्हडलो हात आसा तांकां रुबन तुका बरें मागता आनी कितें दाखले येवन दी पिर्लूक म्हणटा तूं गायन वळयताय ती देवाची भास आनी पिर्लूक एक विशेष नांव आसा इट इज इंस्ट्रुमेंट ऑफ दी एंजल्स ऑर इंस्ट्रुमेंट ऑफ दी मुस्तजनाचें म्हणजे गवपिणाचें मोगाचें इंस्ट्रुमेंट इट इज नॉट सो इजी टू इजी ना कोणी आपोडना न्ही एक वायलीन आपोडना एक पिर्लूक आपोडनात पूण तुवें तें आपोडलाय आनी तसलें सादारण तुवें केल्ल्या खातीर तुका चेपे उखलता कार्मेल किरणा तर्फेन बरें मागता कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा देव बरें करूं कार्मेल किरणाक थँक्यू मुगेचो न्हू आज रुबनान दाखलो केला जाल्यार ताच्या फाटल्यान एक व्हडलो बॅक सपोर्ट म्हणटा मनादेक दोतोर प्रवीण मार्टिसेसचे वायस चान्सेलर सेंट अलोशियस डीम्ड टू बी युनिवर्सिटीचो दुसरो वर्ल्ड रेकॉर्ड आज आमच्या कॉलेजींत युनिवर्सिटीन जाल्लो आसा फादर तुमकां अभिनंदन कित्याक तुमच्या मुखेलपणान जायतीं बरीं कामां जावन आसा थोड्यो संगती फादर ह्या दाखल्या फाटल्यान तुमची मिनत आनी रुबना विशयन दोन शब्द फादर आमकां व्हरतो संतोश जाता सान लुईस कॉलेजींत ह्या युनिवर्सिटींत आनीक दाखलो रचला आज रुबन आमचोच प्रोफेसर जावन आशिल्लो हांगा आमकां इन्स्टिट्यूशनान ताणें मस्त सपोर्ट दिला तसोच वावर सान लुईस युनिवर्सिटीक दिल्ल्यान आमकां ताणें परत एक तसो दाखलो करतना आमकां एक तसो भाग जावन आमी ताका प्रोत्साहन दिवन आमच्या स्विमींग पुलांत हो दाखलो जावचो एक आमकां व्हरतो संतोश आनी अभिमान भोगता पयल्यान पयलें ताका हांव कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा परबी पटयता आनी तशेंच रुबन आनीकय मुखार वचून एक विशिश्ट तराचें एक रेकॉर्ड आमच्या इतिहासांत पयले फावटी कोणें केल्लो रेकॉर्ड इंडियन जावं पुरो वर्ल्डान जावं पुरो असलो रेकॉर्ड कोणेंय केल्लो ना हाचे विशीं चिंत लेयना एक स्विमींग करतना फ्लूट कशें खेळचें आनी पिर्लू कशी वाजची आमकां दोनीय करूंक सपरेट करूंकच कस जाता पूण ताणें सांगता दोनीय करन पयलें 150 म्हणून चिंतलें मागीर 200 आतां 300 आज 700 वयर ताणें हो दाखलो करन आमकां व्हरतो अभिमान केला आमकां मस्त गौरव भोगता सान लुईस युनिवर्सिटीक आनी तशेंच मंगळुरांत असले मस्त प्रतिभे आसात ते अशें हांकां पळोवन दुसरे अशे तरान तांचेच टॅलंट उर्जीत करून मुखार येवन दिता म्हणून हांव सगळ्यांक शुभाशय पडयता आनी तांकां एक परत एक विनंती करता थोड्या दिसा आदी संदर्शनार तुमी हिंट दिले एक दाखलो जाता म्हण आनी आज ती रियलिटी तुमी धरता जाल्यार म्हाका इथं दाखयचें आसलो विशेष लिजन केल्ली इंटरव्यू पूण आज हांगासर फादर कार्मेल किरणा तुमचो एक संदेश कितें फादर हांवें कार्मेल किरणांत सांगिल्लें येवच्या आपणत आनी थोड्याच दिसांनी एक दाखलो जावचेर आसा म्हणून आज तो दाखलो जालो आज परत हांव कार्मेल किरणाक आनी लिजाक आनी सगळ्यांक हांव अभिमान पाठयवन असोच संदेश दिता आनी मुखार येवच्या टॅलंटांकी तुमी थंयच राव नाकात मुखार या आमच्या लागीं जाय तितलो हांगा सवलती आसात आमी तुमकां केदाळाय प्रोत्साहन दिवंक तयार आसा मुखार या आनी तुमची टॅलंटां तुमी उर्जीत करा आनी संवसाराक दाखया आनी संवसार उजवडोवन दी देव बरें दाखलो तो कितल्या मिनिटाचो आमी नेनो लगभग 700 मिटरा वयर 800 मिटरा भितर खंडीत दाखलो जाला ताणें उपेतना पिर्लू फुंकल्या मातने भक्तीक गितांचो वाडो थंयसर वाडयला एक प्रेरण तो जाला आनी जायतीं कंतरां आमकांय ती मेल फंक्त जाल्ली आसात
आज रुबनान केल्लो दाखलो मोगोचनो हेरांक प्रेरण जावं दी असले नवे नवे दाखले पयले फावटी जावचे दाखले वर्ल्ड रेकॉर्ड गिन्नीस वर्ल्ड रेकॉर्ड असले दाखले जायत्या तावन येवं दीत म्हण आशून रुबनाक कार्मेल किरण मिडिया तर्फेन आनी बडोग जिजच्या पुंतळा तर्फेन हांव बरें मागतां चेपे उखलतां कंग्रॅच्युलेशन परत तुमकां मेळटा अनेक विशेष अंगड्यान तो व्हड म्हणसर तुमी पळयत रावा कार्मेल किरण मिडिया तुमकां सुबेजतां देव बरें करूं